सांगपाचें म्हणल्यार आमकां सारकें म्हाका जाल्यार हर्ट जाला आयज जें जाता तें कितें जाल्लें तें पळोवन. कित्याक आमी इतले वर्सां जाले, हांव 10 वर्सां पंच जालो, तेच्या पयलीं आमचे शारदा राठोड म्हणून ते 5 वर्सां सरपंच जाल्ले. आतां हो 4th टर्म आमचो. आनी आमी काय कोणा अगेन्स्ट काय करपाक वचना काय ना. आमचें डेव्हलपमेंट करता ग्रावंड लेवलाचेर आनी आमी वयर सरता. आनी आमी लोकांक आमी जाय म्हणून लोक आमकां निवडून हाडटा. तें जालें. आयज मिटींग आसलेली भुतानाची इशूक लागून. आमी बसला, आमी सगळे आसलेले थिंगा भायर आनी खूब लोक आसलेले गांवचे. हे येयले आनी डायरेक्ट म्हणटा थिंगा आनी पयला मेंबर्सांक सगळ्यांक आनी हिंग सगळे लमाणीक बसला, लमाणीक बसयला हिंगा. ते लमाणी बसप न्हू, लमाणी मेंबर जावप न्हू. आनी थंयच्यान थिंगा आनी डिस्टर्ब जातले मिटींगी म्हणून कोण काही विचारूना ताका. परत येयले ते बोर्डाचे फोटो मारता. बोर्डाचे फोटो मारून पळय, बोर्डाचेरूय लमाणी बरोवन दवरला हे सगळ्यांक. हे कितें, हेजे अर्थ कितें? लमाणीन जावप ना मेंबर, लमाणी मनीस न्हू, मेंबर जावप ना. तो ग्रावंड लेवलाचेर काम करता आनी निवडून हाडटा लोकांनी जाय म्हणून. आनी ही अशें करून आमचे इन्सल्ट करता म्हणल्यार. आनी भायर येताना ती कोण गेली ती लमाणी, अनुषा लमाणी खेके करून हसता. ते इन्सल्ट फील जालें म्हाका थिंगा. हेजो ताजो घोव हांव अनुषा लमाणीचो. म्हाका इन्सल्ट फील जाणा. हांवें ताका विचारलें तूं कोणाक इन्सल्ट करता म्हणून. मागीर ते आबोज जाले. आबोज जावन मागीर कितें म्हणटा ते, ना लमाणी नांव घेतल्यार आपल्याक कुटिनो म्हणटात, एका कुलासो म्हणटात, नांव सरनेम घेवपा न्हू काय म्हणून. ना तुजें उलोवपाचें रीत सारकें नासलेलें म्हणून सांगलें काय. तूं हे जो सांगता पळय सरनेम आमकां प्रावड आहा लमाणी म्हणून सरनेम दवरपाक. म्हळ्यार तुजें उलोवपाचें रीत आसलेलें पळय तुजें रॉंग आसलेलें तें. ताका लागून हांवें तुका विचारलें इन्सल्ट टायप कित्याक उलयता काय म्हणून. इतलें जालें. हांव तेचेर आतां कंप्लेंट फायल करता आमच्या जातीचेर. तूं परत लास्ट टायम एक व्हिडिओ पळयल्लो तेजो, ते रॅली जाल्ली भुताने, तेन्ना बी तूं पिल्ले शिल्ले गाळ्यान लास्टाक तूं लमाणे शी अशें म्हणून इन्सल्ट टायप उलयलो तूं. तेन्नाय आमी उगी रावलेले. आतां हे जालें पळय म्हाका सारकेंच हर्ट जाला आमच्या हेका. हांव हेका फुडें काडटलो आनी आमी आमचे प्रेसिडेंट आयलेले आमच्या समाजाचे. आयज आमी जे पुलीस स्टेशनार येवपाक कारण आयज पर्यंत आमी जे गोंयांत रावला पिसफुली रावल्यात. आयज जायतो लोक आमच्या समाजाक एक वायट नजरेन आनी डिलिबरेटली तांकां चिडोवपाक म्हणून असली जी उतरां उलयता जातीचें नांव घेवन, हें अनफेर. आनी अशें आमी जावपाक दिवचें ना. हें पयलें जायती पाटी जाला तरी आमी जायते जाणांक समजून सांगले तेन्ना ते कितें म्हणटात, तुमचे सरनेम घेवन आमी सांगतात. सरनेम घेवप आनी तुमी जातीक एक डिलिबरेटली तुमी तांकां एक पॉयंट आवट करून उलोवप हें खूब वायट. हाका लागून आमी हे फुडें कांय वोगी रावचे ना. आमी जायतीं वर्सां जालीं आयकतात. आतां पळया हिंगा इलेक्टेड कोण जाला, अनुषा तर इलेक्टेड जाला, तर ताका कोणें केला? लोकांनी केला. तिका रायट कोणें दिल्या? इलेक्शन कमिशनान दिला, गव्हर्मेंटान दिला. आमी कोण न्हू, तूं कोण न्हू ताका सांगपाक की तूं लमाणी यो तूं कोण. तुजें कितें आहा तें तूं पळय न्हू. हाव यू आर इलेक्टेड, हाव मच यू आर वर्किंग फॉर द पीपल. वेन द पीपल आर गेटिंग इलेक्टेड हियर बिकॉज दे वर्क ग्रावंड लेवल म्हणून तर लोक तांकां निवडून हाडटा न्हू. आनी अशें आयज तूं नोको दिसताय. SC ST प्रमाणे त्या आमी तर ते कंप्लेंट केले. अल्ट्रा एक्टा प्रमाणे तूं सोमतेच भितर. देर इज नो बेलेबल फॉर दॅट वन. अशें आमी हें करपाक ना, जावपाक नाका. आमी पिसफुली गोंयांत आमी पिसफूल रावया, सगल्या बराबर एक मतान रावया म्हणून आमी हें सगळें वयर हाडनासलें. पूण हें चड जावपाक लागलें. एकटो तर अशें आमचे जातीचेर इन्सल्ट करपाक लागलो जाल्यार आमकां आनी वे ना, आमकां आनी उगी रावपाक जावचें ना न्हू. सो वी हॅव टू गो फर्दर. दॅट्स वाय आयज आमी तिचें जें उलयलां डिलिबरेटली आमकां इन्सल्ट करून आमच्या जातीक जें इन्सल्ट केलां, हेका लागून आमी सगळे आमचो प्रेसिडेंट, गोवाचो ऑल गोवा बंजारा समाजाचो प्रेसिडेंट, हांव नॅशनल लेवल राष्ट्रीय बंजारा परिशदेचो नॅशनल व्हायस प्रेसिडेंट, सगळे आमचे वांगडी आमचे भाव सगळे आहा ते येवन आमचे जातीक तुमी जे पॉयंट आवट करून जे सांगलां, आयदर यू हॅव टू कम फॉरवर्ड टू से सॉरी फॉर इट, नाल्यार आमी हें फुडें व्हरतले. आमी फाटीं कांय सरचे ना. वी आर देर टू गो फॉरवर्ड. ह्या फुडें आनी आमकां पेशन्स म्हणटा ते ना. कित्याक तुमी अशें एवरी टायम तर ते आमकां जातीक तर इन्सल्ट करपाक लागले जाल्यार आमी कांय वगी रावचे ना. आतां जशें सरान सांगलें आतां आमचे वायस प्रेसिडेंट सरान, जे लोकांनी निवडून हाडला ताका, हांव इतलेंच विचारूंक सोदता प्रतिमा कुटिनोक, तुका कोणी लोकांनी कितें फुडें काडला, निवडून केन्ना तरी जिखला तूं कितें काम करीत जाल्यार लोक जिखून हाडटलो न्हू तुका. कितें केलां लोकां पासत तुवें? काय करूंक ना म्हणून तूं आतां हे वाटेर रावता. हिंगा थिंगा सगळें एजिटेशन करीत भोंवता आतां.